आमी गेली 7-8 वर्सां पळयता की हांगा जो मेन जो हो नालो आसलो हो नालो कंप्लीट चुकॉप जाल्लो आनी ह्या लोकांचो ह्या आलतडसून पलतडी आनी पलतडसून आलतडी येवपाक प्रॉब्लेम जातालो म्हणटकूच ती गेल्या वेळार सरपंच आसली 2 टायमाक तेन्ना तिणी प्रयत्न करून म्हाका दिसता सायन्स आनी टॅक्नॉलॉजींतल्यान एक 4 गांवां ही करून घेतलेली पास करून घेतलेली आनी तिच्या प्रयत्नांतल्यान हें जाल्लें आसा 3 कामां ऑलरेडी आमी कंप्लीट केल्ली आसा आनी हे 4थें काम जें आसा पावसाळ्या पूर्वी करचें हें काम हांगाच्यान पेरसेतच्यान आपल्या पंचायती पर्यंत हो मोठो नालो आसा सादारणशें म्हाका दिसता 150 मिटर कितें तरी आसा हय 150 मिटर आसा आनी फुडलो जो भाग आसा पळय तो मागीर आमी WRD कडल्यान डिसिल्टिंग आहा पळय तें करून घेवपाचें आसा सादारण जो खर्च 10.5 लाख रुपया आसा हे आमचे लोकांचे खूब वर्सांचे डिमांड आशिल्ले ह्या वेळार 2009 हे रेजोल्युशन घेवन आमी 2010-11 प्रोसेस केल्ले अंडर सायन्स अँड टॅक्नॉलॉजी पूण थोडे फायनान्शियल कारणांक लागून ते खूब डिले जावन गेले पूण आमी आतां हें काम सामकें प्रोसिजरा प्रमाणे हें आमी काम सुरू हातान घेतलां सरान सांगलां त्या प्रमाणे हें उदक लॉगींग जाता फुडें आनी फाटसूनय लॉगींग जाता पावसान भरोन पूण ह्यो आतां 100 मिटर्स पळय करून पळय आमी कंप्लीट करतले ते खूब पयले रेजिडेन्शियल एरियाचे पार्ट आमी पयले लोकांची सुटवा करपाक आमी हे तयारी हातान घेतलेली आहा